आमच्या खातीर मनशा मोगो परत्या देवा निवाळलो भितर सदा याजक आमचो नमान 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 देव म्हणया वैभव महिमा महिमा परत्या देवा नमान 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 देव म्हणया वैभव महिमा महिमा परत्या देवा. आयच्या मिसाचो प्रधान याजक जावन आसा फादर जोसेफ डिसोजा. आमचो कर्मिलीत याजक होन्नावर आमच्या कॉवेंतांत ताची सेवा दिवन आसा आनीक देवापान्याचो डिरेक्टर तो. आज ताचो जल्म दिवस आचरितना ताका आमी बरें मागया आनीक ताच्या मिसावांत देव सबारतार आनी आशिर्वादां वतली म्हूण आमचें मागणें. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्रात्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा आनी देवाचो मोग आनी पवित्रात्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. क्रिस्तांतय म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, आज आमी सांत बोनिफस धर्माध्यक्ष आनी रक्त साक्षी हाचें स्मरण करता. इंग्लंड देशांत एक बिस्प जावन क्रिस्ता खातीर मार्तीर मेल्लो भाग्यवंत जावन आसा आनी तेंच क्रिस्ता खातीर साक्ष दिवचें तसलें जिवीत जिवंक आज आमकां आपोवणें आसा. आनी तितलें मात न्हय, आयच्या वांजेलांत आमी आयकयता 2 संगती आमकां जेजू सांगूंक आशेता. उदार जावचें आनी खालतेपणान जियोवचें. जायते फावटी आमच्या जिवितांत त्याच जेजू क्रिस्ताक आमी साक्ष दिवन जियोवंक आमी चुकल्या जाल्यार आनी आमच्या जिवितांत उदारपणाचो शेगूण खालतेपणाचो शेगूण आमच्या जिवितांत रुता करूंक आमी चुकल्या जाल्यार एक घडीभर मौन रावया, दोळे आमच्या दांपया, भक्तीपणान ते देवा लागचें आनी एकामेका लागचें बोक्सांनी आमी मागया. सर आमची पातकांची आमी दूख धरया आनी सांगात आमी म्हणया, हांव पातकी सर्वविधार देवाक आनी तुमकां ओ भयणीनो, म्हजो नांव सारून सांगता, मनाचें तोंडां सारून वायट आनी बरें सारून हांवें जायती पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या सगळ्या वासनां सोडून सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां ओ भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्पदेदार देव आमची काकुळट करो आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकुळटका, सोमिया काकुळटका, Krista kakulka, Krista kakulka, Somiya kakulka, Somiya kakulka. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या देवा, भाग्यवंत बोनिफस तुजो रक्त साक्षी तुजे मुखार आमचो शेकाय जावं आपणे दिल्लें खऱ्या भावार्थ्याचें शिकोवणेक आपल्याच रक्ताची मोर घालून ताणें साक्षी दिली. तोच भावार्थ धैर्यान उसारूंक आनी सगळ्या आमच्या करण्यांनी
तो थिरायेन पाळूंक तुजे कृपेचे बळ आमकां दी. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान येता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. तोबिताच्या पुस्तकांतले वाचप. लग्न उत्सव संपलो तेन्ना तोबितान आपल्या पुता तोबियासाक आपयलो आनी ताका म्हळें, म्हज्या पुता, तुजे सांगाता पयण केल्ल्या त्या मनशाक फावो ती मजुरी दिवंक उगडास दवर. तुवें ताका बसायिल्ले प्रास चड दी. देखून तोबियासान रफायलाक आपयलो आनी म्हळें, तुवें पाटी हाडलेल्यांतलो अर्दो वांटो घे आनी समाधानान वच. राफायलान तांकां दोगांयकी कुशीन आपयलें आनी तांकां म्हळें, देवाक अर्गां दिया, ताची स्तुती करा आनी ताका महिमा दिया. ताणें तुमचे पासत केल्ले सर्व उपकार सर्व प्राणियां मुखार वळखून घेया. ताचें नांव वाखाणून स्तुती गितां गाया. सर्व मनशां मुखार देवाची कृत्यां परगट करा आनी तमन नासता ताची स्तुती करा. रायाचें रहस्य लिपोवन दवरचें सारकें, पूण देवाची कृत्यां परगट करूंक जाय आनी ती हेरांक कळीत करूंक जाय. फावो त्या मानान ती वाखना. बरें करा आनी वायट तुमचे लागीं सरचें ना. उपासासोवें मागणें करा, पूण नीटपणासोवें दांदम आनी की बरें. नितीन जमो केल्लें थोडें अनितीन जमो केल्ले ग्रेस्त काय प्रास अदीक बरो. भांगार पुजोवन दवरचे प्रास दांदम करचो अदीक बरो. कित्याक दांदम मनशाक मरणांतलो निवारता आनी पाप परिहार करता. जो दान दिता ताका लांब लाभतलें, पूण जो पाताक आनी अन्याय करता तो आपलोच वैरी जातलो. हांव आतां तुमकां सगळें सच सांगतां. हांव तुमचे तावन कांयच लिपयना. रायाचें रहस्य लिपोवन दवरचें सारकें, पूण देवाची कृत्यां फावो त्या मानान परगट करूंक जाय म्हूण हांवें तुमकां येदोळूच सांगलां. तूं आनी सारा मागणें करून आसतना देवाचे महिमे मुखार तुमची मागणी व्हरून गेल्लो तो हांवूच म्हूण आतां हांवें तुमकां सांगू येत. तुमी मेल्ल्यांक मातयेक पावयतनाय हांवें तशेंच केल्लें. तुमची परिक्षा करचे खातीर म्हाका धाडिल्लो. तशेंच तुका आनी तुजे सुनेक बरी करूंकी देवान म्हाका आदेश दिल्लो. हांव राफायल सर्वेस्पराचे महिमे मुखार सेवा करतल्या सात दुतां मदलो एकलो. देखून आतां धरणी वयले उठा आनी देवाची स्तुती करा. पळया, हांव आतां म्हाका धाडलेल्याशी वयर वचूंक आयतो जालां. तुमकां घडलेलें तें सगळें बरोवन घाला. देवाचें उतर हें, देवाचे व्हड उपकार. ससनाक जियेता तो देव सदैव जावं. ससनाक जियेता तो देव सदैव जावं. सर्वेस्पोर एक पावटी शिक्षा लायता आनी एक पावटी बक्षिता. तो मनशाक धरणीपंदल्या पातळान पिचार करता. तरी नासाच्या फणांतली हात दिवन तांकां वयर काडटा. कोणेय ताच्या हातांतली चुकोवन घेवंक जायना. ससनाक जियेता तो देव सदैव जावं. तूं जर सगळ्या काळजान आनी सगळ्या मना ताचेशी पाटी येशी आनी नितीवंतपणी ताचे मुखार चलशी, तर तोय तुजेशी पाटी येतलो आनी तुजे तोंड आपले मुखामोळ तो लिपोवचो ना. ससनाक जियेता तो देव सदैव जावं. पळय, कितल्या बरेपणान ताणें तुका वागयला. व्हडल्या ताळ्यान ताका अर्गां दी. नितीवंत देवाक वंदी. सर्वय काळांच्या रायाक हरसी.
सस्नाक जी येता तो देव सदैव जावं. हांव जाल्यार म्हज्या गुलामपणाच्या गांवांत ताची स्तुती करीत आसां. ताचे वडपण आनी पदवी पातकी राष्ट्रां प्रगट करीत आसा. सस्नाक जी येता तो देव सदैव जावं. पातक्यानो ताचेशी पाटी येया. तुमची साल ताचे मुखा नितीवंतपणाची जावं दी. तुमचे दया दवरून तुमची तो काकूळट करूंकी पुरो. सस्नाक जी येता तो देव सदैव जावं. सर्वेस्पोराचे जय Alleluia, सर्वेस्पोराचे जय Alleluia, 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 सर्वेस्पोराचे जय Alleluia. आपूण दुर्बळी म्हूण जना आसात ती बागी, कित्याक सर्गींचे रास करेंस तांचें. Alleluia, Alleluia, सर्वेस्पोराचे जय Alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे आसो. मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सौम्या. तेदवा आपले शिकवणेंत जेजू लोकां जम्याक सांगे लागलो, शास्त्र्यांची सत्राय घेया, पांयांगोळ नेसून भोवंक, पेंटेसालांत सकडा सलाम जोडूंक, सिनागोग सभेंत मुखली बसका आनी जेवणा पंक्तीर पयले जागे सोदूंक तांकां बारीस खुशी. लांब लांब मागणी करून ते विधवींची घरां गिळतात. तांकां मेळटली कठीण क्यास्त. उपरांत जेजू देवळाच्या खजना समकार बसून आसता लोक धर्मपेटेंत दुडू घालतलो तें पळयोवन आसलो. सबार ग्रेस्त मनीस जायतो दुडू घालतले. तितल्यार एक दुर्बळी विधव स्त्री थंय आयली. तिणें तांब्याचे 2 पयशे काणीक घाले. तवळ आपल्या शिसांक सरशी आपोवन जेजून म्हळें, हांव तुमकां सांगता, हे धर्मपेटेंत दुडू घालया भितर सकडा प्रास चड हे दुर्बळे विधवेन घालें. कित्याक हेरां सकडांनी आपले ग्रेस्तकायेन बरोवन उरलेल्यांतलें घालें, पूण हिणें आपले दुर्बळकायेचें कितें आसलें तें पुरा आपल्या पोटाची पोडस तांतू घालें. देवाचे उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता. उदारपणान दिवचो देवाक मोगाचो. क्रिस्ता थंय म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, गटारांतली जिवी सांतीण म्हूण नांवाडलेली कोलकाताच्या सांत तेरेजा विशांत आमी आयकलां जावं पुरो. तिच्या जिवितांत एक नीज घडीत घडलें आनी एका भाशणांत तिचे जिवितांत जाल्लें तें नीज घडीत ती अशें विवर्सिता. तिच्या भोंवतणी त्या वाठारांत एक दुबळें कुटुंब आसलें आनी त्या कुटुंबांत 7 जाणां भुरगीं आनी आवय आसली. जायते दुबळीकाय त्या कुटुंबांत आसलें. जेवंक खावंक नातलें. 4-5 दिसांनी ती उपाशी आसली. आनी अशें आसतना ही खबर कोलकाताच्या सांत तेरेजाच्या कानांत पडटा. आनी एक दीस सांजेच्या वेळार कोणायकी कळीत नातल्या वेळार ती कितें करता, तांदूळ आपल्या पोत्यांत घालून त्या कुटुंबाक भेट दिवंक वता. अशें भेट दिवंक गेल्या वेळार ती तांदूळ त्या आवयच्या त्या स्त्रियेच्या हातांत दिता आनी ती स्त्री आवय त्या कोलकाताच्या तेरेजाच्या हातांत आसो तो तांदूळ खाण येवन तिच्या मुखारच
धरणीर घालून 2 वांटे करता आणि एक वांटो तिच्या पालवांत घालून ती धांवाधावी फाटल्या बागलांत हांव धांवता. थोड्या वेळा उपरांत ती स्त्री पाटी येता. ते दडा कोलकाताची सांतेरेज विचारता, तूं खंय गेल्ली? हांवें तुका तांदूळ दिल्लो, तुवें 2 वांटे केले आनी एक वांटो तुज्या पालवांत घालून तूं फाटल्या दारांत हांव धांवली, खंय गेल्ली? कोणाक तुवें दिलें? अशें म्हणून विचारता आसतना ती स्त्री म्हणाली, आमचे बरीच आमच्या शेजारी एक दुबळें कुटाम आसा, एक मुस्लीम कुटाम आसा. ती जायते दिसांत हांव उपाशी आसात, जेवंक खावंक ना. तुवें दिलो तो तांदूळ हांवें 2 वांटे केलो आनी एक वांटो हांवें तांकां व्हरून दिलो. म्हज्या मोगाच्या भाव आनी भयणी, हें घडीत ती विवर्सीत आसतना भाशणांत सांगता आसतना तिच्या दोळ्यांत हांवन दुकां आयलीं. कित्याक त्या दुबळे स्त्रिये थंय कितलें कश्ट आयल्या रे, तिच्या कश्टांत ती उदार जाली. आनी असलेंच घडीत आयच्या वंजिलांत आमकां पळोवंक मेळटा. जेजू आज आमकां 2 व्यक्तीचे स्वभाव सविस्तार रितीन तो आमकां विवरसिता. 2 व्यक्ती, शास्त्री आनीक विधव स्त्री. आमकां कळीत आसा जुदेवांच्या नियमशास्त्रा प्रमाणे शास्त्री म्हळ्यार फारिजेव म्हळ्यार ते 4 शब्द शिकल्ले मनीस, व्हडले मनीस. तितले मात न्हय, पेंडेसालांत 4 जाण सलाम करचे तसले मनीस आनी नमस्कार करता तसले मनीस. तांकां जायते जाण नमस्कार करता आसले, सलाम करता आसले. तितले मात न्हय, एका कुशीन ते कपटी मनीस, गर्वी मनीस, मतलबी मनीस, तांचे थंय अहंकार आसलो. आनी अशें आसता आसतना म्हज्या मोगाच्या भाव आनी भयणी, तांचे थंय आसचो तो स्वभाव कसलो म्हणून आमी परखून पळोवया. पयलो स्वभाव शास्त्र्यां थंय आसलो, त्या फारिजेवा थंय आसलो, हांव बॉस, तो वा ती उठ बॉस. कित्याक तांणी सांगलें बरी जायचे, हांवें सांगलें बरी जायचे. आनी असलोसो स्वभाव आमच्या कुटुंबांनी आमकां पळोवंक मेळटा. बायलेन सांगलें बरी जायचे, घोवान सांगलें बरी जायचे, भुरग्यांनी सांगलें बरी जायचे, आवय बापायनी सांगलें बरी जायचे. थोड्या कुटुंबांनी आमकां पळोवंक मेळटा भुरगीं बॉस, आवय बापाय उठ बॉस. आनी असलोसो स्वभाव त्या शास्त्रांतय फारिजेवांतय आमकां पळोवंक मेळटा. आनी दुसरो स्वभाव त्या शास्त्रांतय आमकां पारखून आमी पळोव येता, हांव जाणारी, तो वा ती नेणारी. म्हजे लागीं पदवी आसात, डिग्री आसात, हांव जायते शिकलां, 4 शब्द शिकलां जावंक पुरो, ताच्या तकलेंत कांय ना, ताच्या तकलेंत बंडू आसा, अशें म्हणून आमी जायते फावटी सांगचें आसा. म्हज्या मोगाच्या भाव आनी भयणी, असलोसो स्वभाव त्या फारिजेवांतय शास्त्रांतय आमकां पळोवंक मेळटा. आनी तिसरो स्वभाव त्या शास्त्रांतय आमकां पळोवंक मेळचो, हांव भाग्यवंत, तो वा ती पातकी. हांव मागणें करतां, दान धर्म करतां, उपास करतां, म्हजें मागणें देवान आयकचें, हांवें दिल्लें दान सगळ्यांक कळीत जायचें, म्हाका सन्मान करीचें, म्हजें नांव त्या मार्बलाचेर पडचें, म्हाका मनाची वाद दिजे, अशें म्हणून आमचें वडपण आमी उसारता जावंक पुरो. पूण तो ती पातकी मिसाक येना, मागणें करिना. आनी असलोसो स्वभाव त्या फारिजेवांतय शास्त्रांतय आमकां पळोवंक मेळटा. त्या देखून जेजू लुकाच्या वंजलांत अध्याय 18 वाक्य 10 थंय आमकां सविस्तार रितीन तो म्हणटा, ते 2 जाण मागणें करूंक गेले, एकलो सुंगागार आनी एक फारिजेव. फारिजेव नीट उबो रावलो म्हणटा जेजू. नीट उबो रावचें म्हळ्यार कितें? तो गर्वान, मतलबी मनोभावान, हंकारान तो उबो रावता आनी देवा लागीं मागता. कितें म्हूण मागता? हांव हेर मनशां बरी न्हय, हांव पातकी न्हय, हांव लुटकार न्हय, अन्यायगार न्हय, प्रद्वारी न्हय, हांव मागणें करतां, उपास करतां, दान धर्म करतां, तो बड आयकोच चिता. आनी असलोसो स्वभाव त्या शास्त्रांतय फारिजेवांतय आमकां पळोवंक मेळटा म्हज्या मोगाच्या भाव आनी भयणी. आनी दुसरो व्यक्ती जावन आसा ती विधव स्त्री. त्या विधव स्त्री थंय 2 स्वभाव आमकां पळोवंक मेळटा. पयलो जावन तिचें उदारपण. ती दुबळी जाल्यार तिचें थंय आसलें तें सगळें तिणें देवाक समर्पिलें. जेजून आज उल्लेख केला आयच्या वंजलांत, तिचें थंय आसलें ते 2 तांब्याचे नाणे तिणें काणीक जावन अर्पिलें. आनी हो जावन आसा म्हज्या मोगाच्या भावा आनी भयणी, उदार जावचें, उदार जावचें. आसल्ल्यान आमी दिवचें न्हय, उरोवन आमी दिवचें. उरल्ल्यान दिवचें न्हय, आमी उरोवन दिवचें. म्हणजे फाल्यांक पाड जाता ताका हांव दिता न्हय, उरोवन दिता.
म्हज्या तांके प्रमाणे कितले म्हजे कडेन जाता तितल्या मापान हांव दुसऱ्यांक उदार जाता कुमक करता आनी दुसरो स्वभाव त्या स्त्रियेंत आमकां पळोवंक मेळचो खालतेपणाचो शेगूण खालतेपणाचो स्वभाव त्या स्त्रियेंत आमकां पळोवंक मेळटा ती खालती जाली आनी ती उदार जाली तातूंत लुकाचो वांजेल अध्याय 18 वाक्य 10 थंय आमकां पळोवंक मेळटा तो सुंकागार पातकी मनीस एका कोनशाक रावन मागणें करता आपले हड्डे बडून सोमी हांव पातकी म्हजी एका कुळट कर म्हणून तो उक्त्यान मागता आनी खालतेपणान तो मागता आनी त्या वांजेलांत अखेरीक अशें उल्लेख केला तो सुंकागार खुशेन गेलो पूण तो फारीजीव ताचें वजें सक्कड तो व्हांवून आयलो तें सक्कड फाटीं व्हरून गेलो म्हज्या मोगाच्या भावा आनी भयणी आज जेजू आमकां आपोवणें दिता उदार जावचे खातीर खालतेपणान जियोवचे खातीर आमी उदार जावया ह्या प्रस्तुत काळार जायते जण कश्टून आसा जावंक पुरो जायते जण उपाशी आसा जावंक पुरो जें कितें आमच्या तांकी प्रमाणे आमकां करूंक जाता तें आमी करया उदार जावया खालतेपणान आमी जियोवया हंकाराचो मनोभाव कपटीपणाचो मनोभाव मतलबी मनोभाव आमी सोडया आनी खालतेपणान आनी उदार मनान जियोवंक जाय अशी कृपा आनी आदार तोच जेजू क्रिस्त आमकां सगळ्यांक फाव करून दी म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया आमेन. म्हज्या भाऊ भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सरपदीदार देवा बापाक मानतात असलें जावं म्हूण मागात. बलिदान आपल्या मानाक आनी महिमेक आमच्या आनी आपल्या उपदेशाचा भाग सर्वेस्पर मानून घे. सर्वेस्परा तुजो आशिर्वाद घालून तुका भेटयलेली ही देणी पवित्र कर. सांभाग्यवंत बोनिफस तुज्या भक्ताचे काळीज तुज्या मोगान इतलें आसतलें की ह्या मोगाच्या बळान ताणें आपल्या कुडीच्या सगळ्या वळवळेचेर जैतवलें. त्याच मोगान आमची काळजां पेटय म्हूण आमी तुज्या लागीं अत्रेगून मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वयश आमी करून फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारा आनी ससनाच्या देवा सर काळी आनी सरतय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. भाग्यवंत बोनिफस
तुज्या रथ साक्षान जेजूच्या पावलांनी सोलोवन आनी आपले रगत वारोवन तुजी विचित्र पदवी दाखयली. हे परी तुका साक्षी दिवच्याक आमकां तूं घट करताय आनी अशें आमचे असक्तकायेंत क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं तुजें बळ संपूर्णायेन परजळटा. देखून सर्गींच्या देवदूता सांगाती आमी प्रितुमेर निरंतरी संतोषान तुजी स्तुती गायता. Pòvit, 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 del paranço serveix porto, sergani संसार परलाद जगै भवान, उनसर्गित का जय जय, सर्वेस प्राचनावी एतात का जय, उनसर्गित का जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सर. तुज्या पवित्रत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कश्ट मरून सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनो आसून तो मोडलो. तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नवी आनी सासणी कराराचें हें रगत. पदकांच्या बॉक्सांनी मेलच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उडासाक करात. Bawarta so good purgatoria. Utsari पुनर्जीवन पोणावरी तुवे आमका सोडयलाय सोमिया. संसाराच्या सर्वोंदारा आमची सडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुन्हा जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतली आमी समेस्तांक पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पोय सभेचो उडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भगिवंत बापा, पिटर पॉल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुन्हा जिवंतपणाचो बरोसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पडसळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकुआर मरे देवाचे माये सांगाती, भाग्यवंत जुजे तिचो पती, भाग्यवंत बनिफस, भाग्यवंत धर्मदुता आनी सर काळी तुका मनवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू संगता, त्यास जेजू हुताय पवित्रात्म्याच्या एकपणांत सर्पद्वेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सोडवणदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुझी
जशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो त्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव. तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळ्यान पडोवंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्त काय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सोडोंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणे बरोवशान नत्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पोय सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवड चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सव्या आसूं. तुमचे सवे आसूं. माया मगासो गुर्त जावन एकामेकाक शांती दियात. देवाची श्रेय संवसाराचे पाप करतले आमची काकुळत कर. देवाची श्रेय संवसाराचे पाप करतले आमची काकुळत कर. देवाची श्रेय संवसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती आमकां सगळ्यांक उदारपणान आनी तशेंच शेगुणान जिवंक आपोवणें दिता ती. ह्या शेळीच्या जेवणाक आपयल्यांत ती सुभागी. मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. म्हज्या काळजांत स्वागत करता तुज्या येयल्याक राखोन रावता. ये वेगी ये म्हूण लालेल मागता. ये तूं सोम्या परता. तुजे घरी येवन पावला. काळजादार उगडून रावला. तुजे घरी येवन पावला. काळजादार उगडून रावला. रास्तो कर्या बिडाना निवास कर म्हज्या घरांत. निवास कर म्हज्या घरांत. हे म्हज्या काळजांत स्वागत करता तुज्या येयल्याक राखोन रावता. ये वेगी ये म्हूण लालेल मागता. ये तूं सोम्या परता.
प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या प्रितीच्या बापा, भाग्यवंत बोनिफस, तुझ्या रक्तसाक्ष्यान तुवें तुजे सेवेंत विश्वासी आनी कश्टा मरणांत जैतेवंत केलें. आमी सेवला त्या पवित्र जेवणा वरवीं आमकांय दिसा दिसाच्या आत्मीक झुजांत घट आनी जैतेवंत कर म्हूण आमी मागतांव. हें आमी मागतांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. मोगाचनो हे मिसाचें बलिदान भेटोवंक एक अवकाश करून दिल्या ह्या कोवेंताचो वडील बाप चार्ल्स सरावो आनी तशेंच हेर पाद्राबांक आनी हांगा वस्ती करच्या ब्रदर्सांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. बाळका जेजूच्या आशिर्वादां तांचेर आनी तांच्या मिसावांचेर हांव मागतां. कार्मेल सायबिणीचें नोवेन. ए भाग्यवंती देवाचे माये, आमी तुका कार्मेल माय आनी राणी म्हूण वाखणटाव. आपणाकच चरणदासी म्हूण नेकल्ल्या तुका देवान ताच्या एकल्याच पुताची आवय सावन विंचले. जेजून तुज्या पुतान कुडसार उमकळतना आमची आवय जावन दिली. कार्मेल गुड्यार मटवाशांनी तुका तांची आवय आनी शारोतीण म्हूण मानून घेतले. गरज्या कांता वेळार तांणी तुका कार्मेलाच्या फुला स्वादीक दाखवले. सर्गींच्या वैभवा दैवीक मावे, कोण ना तुजे परी भोळे माये, कत नातले आंकवारे. कार्मेलितांच्या आदारा पाव आमकां ए दर्या सुकरा म्हूण परातलें आनी तूं तांकां पावले. आतां तुका तुज्या भुरग्यांचो हुस्को आसा म्हळ्यार द्रड पातिणेन आनी तीर भरोशान तुजे सरशी आमी येताव आनी आमच्यो सर गरजो तुजे मरिफात जेजू मुखार दवरताव. एकडे बन मौन रावया. सर आमची मागणी त्याच कार्मेल मायाच्या पांयांतळा आमी समर्पण दिवया. सांगात आमी म्हणया, उडास कर ए बोधयाळी हांव परे मरे, तुज्या आसऱ्याक धांवल्लो, तुजो आदार मागल्लो, तुजी मध्यस्थी सोदुल्लो, कोणपणी मेळनासतना गेलो म्हूण केदींच कोणेंच आयकूंक ना. हे पातयेन दैर खाण घेवन तुजे कडेन धांवून येता. हे हांव परीचे हांव क्वारी म्हजे माये, तुजे कडेन येता. पातकी आनी कंतीस तुजे मुखार रावता. मनीस जाल्या देवपुताचे माये, म्हजी मागणी तिरस्कार करिनाका, पूण तुजे काकुळतीन म्हजे मागणे आयक आनी हांव मागतां तें म्हाका दी. आमेन. नमान बरी कृपेन भरले स्वामी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फावट जुगचें जेजू. भगवंती मोरये देवाची माये, मा पापया खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. कार्मेलाच्या सुंदर राणये, आमा पासत विनंती कर. नमान मरिये कृपेन भरले स्वामी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फावट जुगचें जेजू. भगवंती मोरये देवाची माये, मा पापया खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. कार्मेलाच्या सुंदर राणये, आमा पासत विनंती कर. नमान मरिये कृपेन भरले स्वामी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फावट जुगचें जेजू. भगवंती मोरये देवाची माये, मा पापया खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. कार्मेलाच्या सुंदर राणये, आमा पासत विनंती कर. अर्गां प्रार्थना. हे भाग्यवंती मरिये, कार्मेल राणये, आमची आवय तूं जावन आसता. तुवें आमचे खातीर मागून धाडिल्ल्या सर उपकारांक अर्गां दिता. व्हड्या पातळीन तुजी भिंतीन घालिया सर्वांक कश्टान वरांतली वायटा विघ्नांतली तुवें राखलाय देखून आनी आमच्या सर गरजांनी तूं आमकां एक आवय कशी आदार दिवन आयला देखून तुका आमी दिन वाचता. ह्या घडये आमी तुजे तसले मोगाचे सेवेचे आनी मागण्याची जिवीची येवंक प्रयत्न करतल्या. अशें आमी सदांच तुज्या पुताक विश्वासी रावूं सर्गीच्या सुखाक पावूंक आमकां फावो कर म्हूण मागता. तुज्या आनी तुज्या हाती आसलेल्या जेजू बालकाच्या कृपे वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो, तुमचे सोवे आसो आनी सर पदवीदार देव बाप पूत आनी पवित्रत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात, क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार.
मोगाळ पुत्रा सोवे औक्वार बरी आशीर्वाद दिव आमकां भगवंत तुझे कृपेन निवर आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतल्यान पापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन